नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाच्या कामाक आयला वेग। चित्रशाळांनी कारागीर जागोवपाक लागल्यात राती। कुंकळे पावसाची धुमशणा, रस्ते उदकापोना। गटारां तुंबून कुंकळे लोकांच्या आंगणात भरला उदक। दिवचले पावसाचो सावार, सकयल्ल्या वाठारांनी भरला उदक। रस्ते उदकापोना। ओल्ड गोवा बायपासार कार आणि स्कूटरी मदी अपघात। स्कूटर चलोवप्याक गंभीर दुखापत। उपचारा खातीर जीएमसीत भरती। गांजे उदका प्रकल्पाची फ्लोटिंग पंप शेड अजूनही तशीच। पाळी आणि लागसारच्या वाठारांतल्या उदका पुरवणीचेर परिणाम। आणि गोंयभर पावसाचो सावार, सगळीच धरणां जाल्यात फूल। आता पळयात खबरो विस्तारांत। चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यांत मोठी उमेदीची परब। चवथीक अजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात। पळोवया वर्षा आश्वेकाराचो हो स्पेशल रिपोर्ट। म्हाका हे फावट असो गणपती जाय। आमच्या गणपतीचो हुनीर मातसो मोठो कर हां। गणपतीची बसका पेज्जात जावनी रे। हे फावट आमगेर गुड न्यूज आसा। आमकां अंदू बाल गणपती जाय। गणपतीचे दोळे मातशे बरे कर हां। दर एकल्याच्या कल्पनेतलो गणपती वेगवेगळो। प्रत्येकाचे गणपती कडेन गणपती बाप्पा कडेन एक वेगळेच नाते। चवथीक अजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतले चित्रशाळेंनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात। आयज आमी तुमकां घेवन आयल्यात मांद्रे देऊळ वाड्यातल्या चित्रशाळेन। हे चित्रशाळेन वेगवेगळ्या उंचायेचे, आकाराचे आणि वेगवेगळ्या रुपांतले गणपती करपाचे काम सुरू जाला। गणपती करप हो गोंयच्या कितल्याशाच घराण्यांची खूप जुनी परंपरा। मांद्रे देऊळ वाड्यातल्या सुरत शेट मांद्रेकाराचे तातूंतलेच एक घराणे। ताचो पणजो उपरांत आजो, बापूय आणि आता तो गणपतीच्यो मुर्त्यो करता। ताचे कडेन सुमार 500 गणपती आसात। फक्त मांद्रेनच न्हय जाल्यार बार्देस, तिसवाडी आणि महाराष्ट्रानूय लोक ताचे गणपती व्हरतात। मागीर पेंटिंग करपाक तुमी केन्ना सुरू करता? पेंटिंग आमी नागपंचम जावन सोमती मागीर स्टार्ट करता। हय, आता आमचे 4 दीस पयलीं जाता पेंटिंग करून सगळे। कसल्यो कसल्यो मुर्त्यो करता तुमी? फक्त आमी मातयेच करता आनी कसले करीत। प्लास्टर ऑफ पॅरिस बीन ते ना? प्लास्टर ऑफ पॅरिस आमी करीना। अशें म्हटलें वयता की मांद्र्यांतली चिकट माती खूब फेमस। हय, आमकां आमच्या शेतानूच मेळटा ती फक्त। ओके, आनी कोणाक दिना। हां, मग पयलींच्यानूच फेमस आसा? हय, पयलींच्यानूच फेमस आसा। कितली वर्सां आतां जातली? आतां कितली आतां वर्सां जातली ती? हय, आजच्या पणजाच्या पयलीं आमी ते आमच्या शेतांतल्यानूच काडटा आतां। ओके, हां, तुमी अशी सेल बी करिना माती? ना ना, आमी कोणाक दिना ती, आमची आमकांच दवरता। आतां गणपती करपाक तुमी सुरवात केल्या, सो केन्नाच्यान तुमी सुरू करता? आमी जुनान स्टार्ट करता। जुनान पावस बी स्टार्ट जालो काय करता, मागीर माती भोवंक जाय आसता न्हू, स्टार्ट करता। ओके, आनी आतां कितले लोकांनी दिले हाडून पार्ट तुमचे कडेन? आतां 50 दिला। आतां कोण हाडटा, थोडे नागपंचमी हाडटा, थोडे मागीर हाडटा। हय, म्हणजे इतले बेगीन कित्याक लोक दिता म्हणजे गणपती करपाक? ते सुकोवंक जाय न्हू आनी ते मागीर जड जाता लेट दिल्यार। ओके, दितात। हां, म्हणजे बेगीन सुकना ना, समज लेट दिलो जाल्यार? आणि पेंटूय बरं येना, मागीर लेट दिल्यार सुकान आणि पेंटूय बरं येना म्हणून ते बेगीन देतात। ओके, म्हणजे तुमचे कडेन कितले सुमार गणपती येता करपाक? आमच्याकडे वार्षिक आसता 500 सुमार आसता।
ओके, म्हणजे फक्त हांगासरले सगळे मांद्राच्याच आमी लोकांचे? ना सगळे मांद्राचे, बार्देस सगळे, थोडे महाराष्ट्रान व्हरता आणि थोडे आमी पणजे दिता हँडीक्राफ्ट. ओके, हां, म्हणजे तुम्ही गणपती करून हे बी करता, सेल बी करता? हय, म्हटल्यार ते हँडीक्राफ्ट म्हणून आसता न्हू गव्हर्मेंटान, थंय व्हरता. ओके, कितले सुमार गणपती? थंय आमी 50 व्हरता वार्षिक. ओके. चित्रशाळेंनी गणपती आकाराक येवपाक लागले. 9 दीस वता तशे गोंयकारां मदीं आपशीच चवथीची उमेद वाडपाक लागतली. चवथ ही फक्त परब न्ही, गोंयकारां खातीर ती एक संस्कृती आनी दर एकल्याच्या जिणेचो एक उत्सव. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. कुंकळेच्या वॉर्ड नंबर 10 फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्ते उदका पोंदा वतात आनी घरांनी उदक भरता. गटार वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हें अशें जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. फाटले 6 दीस सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून कुंकळे वार्ड नंबर 10 वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात आनी आंगणांत उदक भरलां. फाटली 30 वर्सां जाली हीच स्थिती निर्माण जाता म्हूण थळावे सांगतात. भुरग्यांक स्कुलाक आनी लोकांक कामां धंद्याक वचपाक आडखळ जाता. गटार वेवस्था सारकी करची म्हूण थळावे सांगून थकले, मात तांची मागणी कोणूच काना मनार घेना. आनी इतलीं वर्सां हांगा म्हज्या दुर्गान उदक इतलें भरता. इतलीं वर्सां हांवें म्युनिसिपालिटीक सांगलें, आतां युरीक सांगलें, इवन सीएमाक सांगलें. सीएमान आमकां सांखळे आपयल्लें. 2 वेळा वचून हांव थंय एप्लिकेशन दिलें सीएमाक आनी ताणें अजून पसून कांय एक्शन घेवना. आनी सीएमाच्या ऑफिसान हांवें वचून चॅक केलें की ते सांगतात एप्लिकेशन सांडल्या. इवन म्युनिसिपालिटीन आतां इतलीं वर्सां जालीं हांव एवरी इयर एप्लिकेशन दिता फॉर 30 इयर्स जालीं आतां थंय वचून पळयत जाल्यार एक एप्लिकेशन ना आनी कोण एक्शन घेना. आतां चेअरपर्सन आतां लँड्री मास्करेनस आसा, तेरूच सुद्दां 8 दीस पयलीं हांव वचून ताका सांगलां. तो म्हाका सांगता खंयच्यान उदक सोडपाचें काय, तें आमचें प्रॉब्लेम न्ही, ते म्युनिसिपालिटीचे प्रॉब्लेम. इट इज द प्रॉब्लेम ऑफ इंजिनियर. तांणी डिसायड करूंक जाय की उदक खंयच्यान सोडपाचें. आनी लँड्री बिंड्री युरी बिवरी सगळे येवन पळोवन गेल्या त्या दिसा. आनी तांणी थंय फुडें एक खळी आसा, थंय ती खळी तांणी प्रायवेट बांदून घेतल्या विदाउट एनी एनओसी नथींग. आनी आतां तेरूच म्हाका पयलीं लँड्रीन म्हाका सांगिल्लें की पयलीं ती खळी जावनी, मागीर हांगाची खळी घेवन उदकान थंय सोडटा. तेरूच हांव वचून जर सांगत ताका, तो म्हाका सांगता उदक खंयच्यान सोडपाचें. आतां उदक खंयच्यान सोडपाचें तें आमचें प्रॉब्लेम न्ही, म्युनिसिपालिटीचे प्रॉब्लेम. आनी तेरूच युरीन बिफोर रेनी सीजन म्हाका सांगिल्लें की आपूण तुका प्रॉमीस करता बिफोर रेनी सीजन आपूण तुका करून दिता. आनी टेंडर पास जाला म्हणून सांगिल्लें 19,40,000. आनी मागीर पावस सुरू जालो तेन्ना हांवें ताका फोन केलो, ताणें विचारलें, हांवें ताका विचारलें, ताणें म्हाका सांगलें आनी एक वर्स पासियेंस घे. कितलीं वर्सां आमी पासियेंस घेवपाची, हांगा लोकांक कितले त्रास जाता. तेन्ना हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की विदीन 2 days सीएम शूड कम हियर and he should inspect the our area Murida. थोडे वर्ष पयलीं हिंगा उदक बरें नासलें, कित्याक ओल्ड ड्रेनेज आसली आनी ती ड्रेनेज सारकी शेतां वयतालें आनी शेतान तें उदक वयतालें. मागीर एक थोडे वर्स जालें ओद ड्रेनेज तेमी वयता तेजेर पुरवून तेमी रस्तो केलो. तो रस्तो मोलांगेनी वचपाक म्हणलो पूण 200 मिटर जाय तरी बंद केलो थिंगा. आनी आतां त्या वतान घर आसाय तांच्या फाटल्यान थिंगा ती फुडली ड्रेनेज आसा, तें उदक ते वतान सोडनाय, तिणें उंच केल्या आनी तें उदक सगळें इने येता. इने येयलें म्हणटकीर हो रस्तो बुडोवन उरता आनी तें मागीर तें उदक येता आनी तेमगे कंपाउंडान भरता. तें कंपाउंडान उदक भरता तें तशें उरता पावस वचपासून. इतले वर्सां हांगा आतां 30 वर्सां जालीं ते म्हणटा ड्रेनेजाचे पयशे पास जायना, पयशे मेळना म्हणटा. जाल्यार तो इलिगल ती ड्रेन बांदपाक कोणें परमिशन दिलें? ते पयशे खातात आनी कितें जाय ते आपले करतात. आनी म्युनिसिपालिटीन एप्लिकेशनां दिल्लीं, डॉक्युमेंट्स दिल्लीं, ती सगळीं ना जाता, मिसप्लेस जातात. आनी लास्ट टायम आमी तो सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरान फेसबुकार आनी ट्विटराचेर हो इशू घाल्लो म्हणून काल आमकां लँड्री म्हणटा तुमी कित्याक घालें, आतां तुमी घाला न्ही, तुमीच करात तुमच्या पयशांनी, आमचे नाम कित्याक हें करतात काय म्हणटात. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसाचेर आतां सावार आयला. शुक्रारा रातभर पडिल्ल्या घोग्याच्या पावसाक लागून दिवचलच्या चडशा वाठारांनी उदक भरलां. दिवचलचे न्हंयेन धोक्याची पातळी हुपल्या.
न्हंय फुटून उदक शारांतल्या कांय वाठारांत घुसलां। पावसाचो नेट असोच उरलो जाल्यार सकयल वाठारांत हुंवार येवपाची भिरांत आसा। दिवचल शहरातल्या बंदरवाडो आणि गांवकर वाड्या वयलो कांय वाठार आणि रस्तो उदका पोंदा गेल्यात। शेनवारा सकाळी तर वाहनां आणि लोकांक उदकांतल्यान वाट काडची पडली। पावसाक लागून कसलीच आपत्ती कोसळची न्हय म्हणून आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज आसा। उदक भायर फुटिल्ल्यान शुक्रारा मध्यान राती दिवचले पंप स्टेशना वयले पंप स्टार्ट मारचे पडले। शेनवार सकाळ मेरेन पंपिंग करून उदक न्हंयत सोडपाचें काम उदका स्रोत खात्यान हातांत घेतला। गांवकार वाड्यार बंदर वाडो थंय मातसो उदक भरलेलें आहा आनी उदकांच्यान आमकां गाडयो काडच्यो पडटा। कमी सगळ्यांक पयलीं बिचोल्यान हांगाच पयलीं पडटा। अशें प्रॉब्लेम आतां वार्षिक जाताले पयलीं तशें जाता काय? वर्स ना तशें आतां वर्सा भशेन जायना प्रॉब्लेम। थोड्याच जाग्यांचेर हें बांदलां पळय आमचें रिटर्निंग वॉल बांदल्या पळय ताका लागून आतां मातशें बिचोल्यान उदक येयना। पूण लो लायिंग एरिया येता। हय काल 2 दीस पावस नेटान पडलो पळय ताका लागून हांगा मातशें उदीक येयलां। आतां आमी उदकांच्यान पळय दोपारभर उदकांच्यान गाडी काडली। पावसान अक्षरशः धुमाकू घातलेलो आसा। काल दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून दिवचलची न्हंय फुटून उदक शारांतल्या कांय वाठारांत घुसला। गांवकर वाडो आनी बंदर वाडो वाठारांत तर रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। लोकांचेर उदकांतल्यान वाट सोदपाची पाळी आयल्या। पावस जर असोच चालू उरलो जाल्यार दिवचले हुंवार येवपाचो भंय आसा। तेका लागून लोकांचेर आकांत आयला। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत। शेनवारा ओल्ड गोवा बायपासाचेर दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केला। सध्या ताचेर उपचार सुरू आसात। नव्यानूच बांदून 5 दिसां भितर कोसळिल्ली गांजे उदका प्रकल्पाची फ्लोटिंग पंप शेड अजूनय तशीच आसा। पंप आनी शेड अजून सारकी जावंक नाशिल्ल्यान पाळी आनी हेर लागसारच्या वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जाला। गांजे उदका प्रकल्पाचो नव्यान बांदिल्लो फ्लोटिंग पंप बुधवारा उदकांत कोसळिल्लो। मात ह्या घडणुकेक 3 दीस जावन गेले तरी हो पंप उदकांतल्यान अजून भायर काडूंक ना। 2 ल्हान क्रेनींचो उपेग करून लेगीत हो पंप काडपाक अपयश आयलें। बुधवारा हांगा सक्शन पंप जो कोसळिल्लो उदकांत पडलेलो आज जवळ जवळ ताका 3 दीस जाल्ले आसा। अजून पर्यंत तो काडले ना। 2 क्रेनी हाडलेल्यो बारीकशी 2 क्रेन हाडलेल्यो क्रेनीन तो उखललो ना। पूण आयज आतां व्हडली क्रेन एक हाडपाची हांगा तयार जालो आसा पूण अजून पर्यंत तरी क्रेन हांगा पावना। कामगार वर्ग तेंगे हांगाच आसा पूण अजून पर्यंत क्रेन पावना कारणान तो उदकांत तसोच पडून आसा। गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयची चडशी धरणां भरून व्हांवपाक लागल्यात। हाका लागून उदकाचो उणाव आशिल्लो तो आतां बऱ्याच प्रमाणात भरून आयला। गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयची साबार धरणां भरून व्हांवपाक लागिल्लीं आसात। तर जाणून घेवया गोंयची खंयची धरणां कितली भरल्यात ती। साळावले, तिळारी, पंचवाडी ही 100% भरल्यात तर आमठाणे, चापोली, गावणे ही 70 ते 95% भरिल्ली आसात। देखून गोंयकारां खातीर खोशयेची गजाल हीच आसा की आतां उदकाचो उणाव खंय तरी कमी जातलो। दूधसागर गजगजाचेर वचपाक आतां पुराय बंदी। शेनवारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशीं आदेश काडलो। ह्या आदेशांत कितें म्हणलां ताचे विशीं पळोवया सविस्तर माहिती।
महत्वाचो असो आदेश सावथ गोवा कलेक्टरान दिल्लो आसा तो म्हटल्यार धबधबो दूधसागर धबधबो जो आसा तो आतां पुराय प्रमाणान बंद केला. थंयसर अपघात जाताले, लोक बुडटाले, ताच्या कारणान आतां सारकोच हो धबधबो पुराय प्रमाणान बंद केला. जे लोक किंवा पर्यटक किंवा ट्रेकिंग खातीर लोक येताले तांचे खातीर सारकीच पुराय बंदी आसा. महत्वाचें म्हणजे थंयसर आतां CCTV कॅमेरा लायतले असोय आदेश दिला. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार एवरी डे पेट्रोलिंग जातालें. सगळी पुराय जी एरिया आसा ती CCTV कॅमेरा भितून येवपाची आसात थोडेच कांय दिसांनी. आनी महत्वाची दुसरी गोश्ट म्हटल्यार जी दूधसागराची जो सकयलो बेज आसा थंयसर वचपाक आजुनूय लोकांक सूट आसा. ताचे खातीर ह्या आदेशाची सगळ्यांनी नोंद घेवची. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. फाटले 6 दीस सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवाराक कुट्टी फोंड्याच्या पशुसंवर्धन आनी पशुवैजकी कार्यालयाच्या छप्पराचेर झाड पडलें. झाड पडिल्ल्यान कार्यालयाचे छप्पर मोडलें आनी कार्यालयाचें बरेंच लुकसाण जालें. पुराय गोंयांत पावसान धुमशणां घालपाक सुरवात केल्या. सर्वे वाड्यार व्हडलें सावरीचें झाड पार्क केल्ल्या 1 ते 10 गाडयांचेर पडून सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. सुदैवान घडणूक थळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी जावं ना. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून सावरीचें झाड कातरलें. एक 5:30 सुमाराक बरो व्हडलो पावस येयलो आनी वारें येयलें तेन्ना हें सावरीचें झाड म्हज्या गाडयेचेर पडलें आनी गाडी टोटल लॉस जाली. कितलो लॉस अरावंड तुका दिसता गाडयेचो? 2-3 लाखांक सुमार लॉस जाला. पावस फायरमॅनान पावले ते पावन तेंच्यांनी आपलें कामूय बरें केलें. आजून मेरेन पावस पडटा तरी ते फूल हितून आपलें काम चालू आसा. पावस नेटान येयलो, चडूच येयलो आनी वारें येयलें, वाऱ्यान पडली. ओके. फायर केन्ना पावली? फायर अरावंड एक वरान सुमार पावली. फर्स्ट ग्लोबल चॅलेंज रोबोटिक्स चॅम्पियनशीप 2023 पहिलेच फावट गोंयच्या विद्यार्थ्यांची निवड जाल्या. या विद्यार्थ्यांमदी अपूर्वा काटकर, अथर्व साखळकार, साई प्रणव गांधी, विराज मराठे, व्यंकटेश धेंपो या 5 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसा. ही सर्त 7 ते 10 ऑक्टोबर महिन्यात सिंगापूर जातली. रिन्युएबल एनर्जीचो उपेग कसो करप ह्या विशयाचेर ही रोबोटिक सर्त जातली. Now, we are planning to launch a coffee table book on the topic of robotics education. The content that our coffee table book will be covering are why robotics education in schools and about Team India at FGC. And this coffee table book will be gifted to eminent personalities. Now, since we are participating in an international robotics competition and we also want to execute numerous projects of ours, that's why we have an estimated budget of 30 lakhs. I'll describe the major points to you. So the first major expense is the Singapore travel and even the visa and insurance, which will for 7 people. Then we also have a playfield setup, which, as I mentioned, it was very big, around 5 to 6 meters. That for that also we need our money. Then we also have the coffee table book, which, as my teammate spoke about. And finally, we have the registration fees, which includes the robot kit and even our stay at Singapore for 7 people. Now,
and we need some support. So we need, first of all, we need support from the government and corporates, and we also need funding from the crowds and parents and individuals. In fact, this team, probably in my best of understanding, they are first time going for any world championship of this level. See, this is a very unique competition. So they are hardly towards similar competition where like the participation is more than probably 90% or 70% of the world. See, there are many competitions which happens, but of this level, there are very few. And महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणातल्यान उदक सोडपाक सुरुवात जाल्या. उदक सोडपा विशींची कल्पना दिवपी आदेश शुक्रारा सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान काडिल्लो. तिळारी धरणाचें उदक व्हांवून सकयल येता, ताका लागून बार्देस म्हालांतल्या लोकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणांतल्यान उदकाचो विसर्ग हातो सुरू केल्लो आसा आणि आयज सकाळी 8:10 तिळारीचे जे उदक आसा ते सोडलां. काल अशी अफवा सुरू जाल्ली की काय सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ येयल्ले की कालच्यान तिळारीचे उदक सोडटात, पूण कालच्यान तिळारीचे उदक हे सोडूंक नासले. आयज शेनवारा सकाळी तिळारीचे उदक हे सोडलां आणि तशी माहिती जी आहा ती सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनान सुद्धा दिल्ली आसा. 106.70 मिलीमीटर इतके उदक भरल्या उपरांत तिळारीच्या धरणांतल्यान उदक हें आतां सकयल सोडलेलें आसा. ताका लागून सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन किंवा तालुका प्रशासन हे सगळे सतर्क जाल्ले आसात आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुद्धा तेंचो जो आसा तो सतर्क जाल्लो आसा. आणि हें उदक सोडल्या कारणान जिल्हा प्रशासनान सगळ्यांक सांगलां की प्रत्येकान सतर्क रावचें, कारण तिळारी हें खूब म्हत्वाचें धरण आनी तेचें उदक सकयल सोडल्या उपरांत ते गोंयान सुद्धा येता. गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसात ताका तेचें उदक मेळटा आणि फाटल्या फावटी आमी पळयलेलें आसा की तिळारीचें उदक सोडल्या उपरांत शापोरा न्हंय सारकी न्हंय आसात किंवा बाकीच्यो न्हंय आसात थंय उदकाची पातळी थोडी वाडटा. कोलवाड आणि बार्देस खास करून जो तालुको आसा त्या बार्देस म्हालान हेचो मातसो फटको बसता. ताका लागून भिवपाची गरज ना अशें सांगलां, पूण नागरिकांनी सतर्क रावपाक जाय असो सुद्धा जो एक संदेश हो जिल्हा प्रशासनान दिला. सकाळी उदक आयज तिळारीच्या धरणांतल्यान सोडल्या उपरांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी कलेक्टर आसा, जिल्लोधिकारी आसा के मंजू लक्ष्मी हांणी थंय सुवातेर वचून इतर बाकीचे जे अधिकारी आसले तांकां वांगडा घेवन ह्या तिळारीच्या धरणांतल्यान जे उदक सोडलां त्या सगळ्या परिस्थितीचो आढावो घेतलेलो आसा. ताका लागून तिळारी धरणांतल्यान उदक आयज सकाळच्यान सोडलां. काल सोडलां अश्यो ज्यो कांय बातमी येताल्यो किंवा व्हिडिओ येताले ते सारके न्हू, ते खोटे आसले अशा तरेचो अशी माहिती सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान कळीत केला. ताका लागून जे तिळारीचे उदक सकयल व्हांवत येता आणि गोंयांक खास करून बार्देस म्हालाक जसो फटको बसता थंयसरल्या लोकांनी मातशें सादूर रावचें. भिवपाची गरज ना, पूण मातशी जतनाय म्हूण सादूर रावपाची गरज आसा. सरकाराच्या आदारान फाटल्या वर्सभरात येवजणेखाला मये मतदारसंघातल्या 190 जाणांक अटल आसरा येवजणेचो लाव मेळ्ळा अशी माहिती मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली. शेनवारा हे येवजणेखाला 50 लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वाटले उपरांत आमदार उलयताले. अटल आसरा येवजण मंजूर जाल्ल्यान लाभार्थ्यांनी आमदारा सयत सरकाराचे उपकार मानल्यात. गोंय सरकाराच्या सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत अटल आसरा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आज आमच्या मय मतदारसंघाच्या 50 लाभार्थ्यांक जी अटल आसरा योजनेची ऑर्डर सँक्शन ऑर्डर दिता आसतना खूप आनंद जाता. आज आम्ही आमच्या मय मतदारसंघातल्या 50 लाभार्थ्यांक जी ऑर्डर दिता ह्या अंतर्गत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मंत्री माननीय श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता. तशेंच गोंय सरकारान ही जी स्कीम OBC ST SC अशा ह्या कॅटेगरीची चालू दवरलेली आसा. ताका लागून आमच्या गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. आज आमच्या ह्या कालावधीत म्हणजे 1 वर्साच्या कालावधीत आम्ही 190 असे अटल आसराचे अर्ज मंजुरी अर्ज आणि त्यांना ही बेनिफिट फावो जाल्ली आसा. सुवात विकत घेवन लेगीत फाटल्या 33 वर्सां सावन आयज ना फाल्यां सरकार ह्या सुवातीचेर घर बांदूंक दितलो म्हणून राविल्ले. मात आतां खंय सरकाराक ही सुवात परतून जाय हे दुखणें आसा काणकोणा हावसिंग बोर्डात सुवात घेतिल्ल्या मनशांचे. सरकारान हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी प्लॉट घेतिल्ले मनीस करतात.
1990 हाऊसिंग बोर्डान काणकोणच्या 64 मनशांनी प्लॉट विकत घेतले खरे, मात ह्या प्लॉटांची ओनरशिप आसून लेगीत ते विकत घेवपी मनशांक आजुनूय म्हटल्यार बद्द 33 वर्सां जाली तरी सरकार थंय घरां बांदपाक दिना। उलट आता सुवात घेतना जे पैसे फारीक केल्ले ते पैसे परत दिवन सरकार हीच जमीन परत घेवपाक सोदता असो आरोप प्लॉट घेतिल्ले लोक करतात। सरकारान हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार वोगी रावचे नात, गरज पडल्यार हाऊसिंग बोर्डाच्या ऑफिसा सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी प्लॉट घेतिल्ल्या मनशांनी सरकाराक दिल्या। 1989 काय 1990 भितर म्हगेल्या पप्पान जे आसा ते म्हज्या प्लॉटा खातीर अप्लाय केल्ले आनीक तेन्ना सांगिल्लें 300 स्क्वेअर मिटर जो जागो जो आसा ते हांगा दितले म्हूण। आनी तेन्ना एक्वायर करता तेन्ना तांणी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ऑल 29-30 रुपीसा तांणी तो जागो जो आसा तो एक्वायर केल्लो। आनीक आमी जे आसात म्हणजे जे 64 लोकांनी जो टोटल बूक केलो त्या पयशांच्या आदाराचेर तांणी जे आसा तो हांगचो प्लॉट जो आसा तो घेवन हाऊसिंग बोर्डाचे हे करून ते दिवपाचे आशिल्ले लोकांक, म्हणजे जे कोणी बूक केला तांकां। पूण आतां 33-34 वर्सां जालीं अजून मेरेन ते ताजेर कांयच हें ना। आतां आमच्या हातूंत भितर नांव याद ना म्हाका, तिका खंय हें लेटर पळयतकीरच तिका हड्ड्यांक किसकिसपा लागलें आनी कितें काय म्हणलें जाल्यार मागीर कितें काय म्हणलें जाल्यार डॉक्टरा म्हऱ्यान व्हरचें पडलें आनी ती म्हणटा आपूण इतलें मेळटलें म्हण आपूण राविल्लीं। आनी त्याच बरोबर समजा जर आमगेल्या हातूंत भितर समजा जर कोणाक समजा जर हाजे हार्टाची बी कितें प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार कोण ह्या कारणाक लागून जाल्यार कोण जबाबदार धरपाचो हाका। आनीक जाग्याची रेट जी आसा ती तुमकां खबर आसा वाडत वता आनी हे डिले करीत आसात। बेगिनात बेगीन तांणी आमकां कितें तें सारकें कळोवपाचें ना जर जालें जाल्यार आमी जें आसा तें कितें काय जाल्यार मुखाल्लें तांच्या डिपार्टमेंटाच्या भायर वचून तरी अनशन तरी करपाचें म्हूण आमकां सांगत आशिल्ले। म्हणटकीर आमची अजून मिटींग जाली ना, हे लेटर येतकीर आमची अजून मिटींग जाली ना। हय आमी आमगे रमेश तालुका तेका तेजे बरोबर आमी 5 वर्सां रावले आनी 5 उणे म्हाका 10 पाट पूण गेले। तो कोणा आपयतालो इंजिनियराक आनी कितें करता तें जालें मागीर ते अशें तशें। आतां परत गेले तुमी परत तुमकां आतां हे आतां तुमकां आतां इतले आतां 34 वर्सां सुमार जाली ह्या गोश्टीक। आतां रमेश चवडकर परत आमदार जावन आसा आनी तेजे उपरांत पयलीं आमी गेल्ले न्हू, तेजे उपरांत आमी गेले ना। एक पाट तेणी कांय सेटल केलें ना, मागीर इजदोरान मोयले, इजदोरा बरोबर गेले, कांय सेटल ना, करता करता म्हणप थिंगा पेंडींग। आमी विस्वासाचेर रावले, आमगे सगळे लोक उणे 50-60 लोक विश्वासाचेर रावले दिता म्हूण आमकां कांयच अजून कितले लोकांनी सुमार एप्लिकेशन केल्लें? 64-63 कितें आहाय। आतां आसा त्या भितर लोक आसा आतां लोक थोडे मेल आसतलो, थोडे आहाय तेमगे कोण लिगल हायर आसा ते आहाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेट खबरां खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।